कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। तुमचा लाडको आमदार बाप निलेश काब्राल, ZP मेंबर, हांगाचे सरपंच, काउन्सिलर सगळे माचेर बशिल्ले मानिस्त, फुडें बशिल्लो म्हजो फुडें उबो आहा जो फाटल्यानल्यान चलयता म्हणटा तो पुष्कल, आनी जमिल्ले म्हजे भावांनो आनी भयणांनो, ह्या शिव जयंतीक हांव दुसऱ्यांदा हांगा आयला। गेल्या वर्सा हांव आयिल्लो आनी तिथी प्रमाणे शिव जयंती खंय दोनूच कडेन जाता, शिवोले आनी कुडचड्यार। म्हणटकर कुडचड्या वयलो शिवाजी केदो ते व्हडलें न्ही, 110 वर्सांची परंपरा तुम्ही जिती दवरल्या म्हणून तुमकां पयलीं परबी दिवपाक जाय, कुडचडेच्या लोकांक परबी दिवपाक जाय। आज शिवाजी महाराज की जय म्हणपी सगळेच लोक आहात जे शिवाजी महाराजाचे कांयच फॉलो करनात, जे सर्वसामान्याक चोरतात, जे नोकऱ्यो विकतात, हे बी शिवाजी महाराज की जय म्हणतात। ते म्हणपाक व्हडलें कांय न्ही। शिवाजी महाराज की जय म्हणपी कुडचडकार जेन्ना पुर्तुगेज हांगा आशिल्ले, ज्या महादेव देवळान तुम्ही प्रथा सुरवात केल्ली, ती प्रथा तुम्ही जिती दवरल्या म्हणून तुम्ही म्हाका दिसता तुम्ही एक आदर्श, जे भशेन छत्रपती शिवाजी महाराज हो एक आदर्श राजा म्हणून आमी मानतात, त्या भशेन कुडचडकार आमचे गोंयचे खातीर एक आदर्श शिवप्रेमी हे आमी मानूंक जाय। आनी हांवूय मानता, दो हांव कुडचड्या बरोबर म्हणजे तसो संबंध ना, हांव फातोर्डेचो आमदार, पूण हे हातून तुम्ही आमचे परस खूप फुडें तुम्ही एक परंपरा जिती दवरल्या, तुम्ही तुमचे गोंयकारपण दाखोवन दिलां, हाज्या खातीर तुमकां परबी दिता। आता सांगले ते प्रमाणे खूप कडेन व्हडले व्हडले पुतळे येतात, आता पुतळे येतात आनी खूप जोशान सगळे शिवप्रेमी भायर सरतात, पूण शिवाजी महाराज की जय म्हणटना आमी शिवाजी महाराजाचे जिवितान छत्रपतीन जे हिंदवी स्वराज्य म्हणून हाडपा खातीर फक्त हिंदूच लोकांक एक केल्ले म्हणून न्ही, पूण एक बरो राजा, बरें एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ले, जे आपल्या जागे जिकिल्ले थंयचे बायलांक तांचेर अत्याचार करूंक नाशिल्लो, मायनॉरिटींक तांचेर अत्याचार करूंक नाशिल्लो, हे सगळे आमी इतिहास म्हाका दिसता हाजेर थोडो आमी विचार करपाक जाय। आनी हो इतिहास विचार करतना शिवप्रेमी म्हणटा तो फक्त दुसरे समाजाचेर द्वेष करपी असो न्ही, पूण शिवप्रेमी म्हणटा तो एक खडेगांत गोंयकार, जो गोंयकारपण फुडें व्हरता आनी जो समाजात अन्याय जाता आनी अत्याचार जाता ताचे विरोधान उबो रावता, हो शिवप्रेमी आमी पळोवपाची गरज आहा। आनी हे खूब चल्लां आमच्या ह्या राज्यान, सगळें बरें चलूंक ना, दिसाक एक स्कॅम जाता। आमचो बाब निलेश काब्राल लेजिस्लेटर ऑफ द इयर म्हणून आमी आयकलां, आता ताजे बी बरे दीस येवपाचे आहा म्हणून स्पीकर सांगता, मुखेलमंत्री सांगना, हे एक सगळे नविदादूच, खूप नविदादी जाता आनी ताजे बरें जावचें। ताणें थोड्यो खूप वस्तू बऱ्यो केल्ल्योय आहा आनी बरें जावन तो पुतळो बरो जातलो, ताची ती सीडी जी आहा ती मातशी सारकी ती वयर चडटना केन्ना तूं कशें जातलें तें कळना, अशें जे आज तांचे सरकाराचे दीस जे आयल्या ते शिडयेचे दीस तशेंच दिसता, ते मातशे बदलूचे अशें म्हणून हांव मागतां। आनी हे बदलतना हांव लोकांक तुमचे कडेन सगळ्या भितर एकवट मागता। एकवट कित्याक? एकवट गरजेचो कित्याक आमचें गोंय खंय पावलां, गोंयांत राज्य कशें चल्लां, जे शिवप्रेमी गोंय चलयतात ते खरेच शिवप्रेमी काय ते दाखोवपाक ते दिसा शिव जयंतीकूच शिवप्रेमी जातात, हे सगळें तुमी विचार करपाची गरज आहा। हांव सरदेसाय, आमी शिवाजी महाराजान सांगिल्ल्या आदेशाचेर पयले देऊळ जे सप्तकोटेश्वर म्हणून बांदिल्लें तो बांदपी सरदेसाय, आनी ताजे पुनर्जीवन केल्लें हांव सरदेसाय। सो म्हाका हांवूय बी एक व्हडलो शिवप्रेमी, ते सांगपाचें म्हाका दुसऱ्या कडच्यान सर्टिफिकेट नाका, पूण एक हांव तुमकां सांगूंक सोदतां की आमच्या समाजान जे अन्याय जातात, आमच्या समाजान जे दुसऱ्या बारीक मनशाचेर अत्याचार जाता, हे जावंक जायना आनी हाजे खातीर आमी उबे रावंक जाय। आनी खरें जर आमी उबे रावले जाल्यार आमी खरे शिवप्रेमी जातले। हाजे खातीर एक नवी प्रथा कुडचड्या वयल्यान सुरवात जावची आनी ती फुडल्या वर्सा दिसची। गेले खेपे आमकां जे मुसलमान हांगा हे दिताले कितें ते
ते फलुडा दिताले ते बी आमी सगळे पळयले. म्हळ्यार हे सगळें बरें. म्हाका दिसता हे आदर्श अशें गोंय चलपाक जाय आनी गोंय फुडें वचपाक जाय. गोंय फुडें वतना गोंयचे आनी गोंयकारांचे बरें जावंक जाय. ते कोण भलतेच येवन पाकीट मारून वता तशें जावंक जायना. आनी गोंयांत जो पयसो आमी इतलो जो आमी ब्रँड गोवा म्हणून घेवन जो फुडें वतात ताजो फायदो गोंयकारांक जावंक जाय. गोंयच्यान लोक सोडून नोकऱ्यो मेळना म्हणून भायर वचूंक जायना. ह्यो नोकऱ्यो विकूंक जायना. आज युनिव्हर्सिटीन कोण आपले गर्लफ्रेंडाक पेपर हाडून दिता आनी ते गर्लफ्रेंड पास जाता अशें जावंक जायना. हे सगळें आमकां असेंब्लीन जर चान्स मेळ्ळो जाल्यार हांव काडटलों आनी ताजे बरोबर लेजिस्लेटर ऑफ द इयरानूय काडचें. खंयच्याय पक्षाचें आसूं आमी गोंय फुडें चिंतूंक जाय आनी गोंय फुडें वचपाक जाय हें आमी चिंततले. आनी हें चिंतल्यारूच आमी खरे शिवप्रेमी जातले. आनी ताजे खातीर आमी शिव जयंतीक म्हाका दिसता आमी बरी शिव जयंती मनोवंक पावतले आनी अशी फुडें पावंक मनोवंक मेळची हो ही हांव आस बाळगितां. तुम्ही म्हजे 2 उतरां आयकली म्हण देव बरें करूं. जय शिवाजी.